खाजगी गरजां पासत आमकां तरेतरेच्यो गरजो आसात त्या गरजां पासत हें मागणें. जेजू क्रिस्तान म्हाका आनी म्हज्या घोराब्याक समर्थीच्या कायद्याच्या आजा पणज्यांच्या फामिलीच्या शिरापांतलो सोडयला. जेजू क्रिस्तान म्हाका गरीबसाणेंतलो सोडयला आनी गिरेस्त केला. म्हाका रिणां मेखळो केला. सगल्यो म्हज्यो गरजो म्हाका फावो केल्यात. सांबाळून दवरूंक सोमयान म्हाका जाय तेंच दिलां. हांव उपोट आनी सुबाम जिवीत जियेतां. हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान गिरेस्त आसां. म्हज्या कामार आनी धंद्यार म्हाका वाड फायदो मेळटा. पिडेंतलो म्हाका पिकोयला आनी म्हाका बरी भलायकी दिल्या. म्हाका कसलीच पिडा वो दुयेंस लागोना. हांव जियेतलों, मरचो ना. लांब आवकान म्हाका दादोसपण आसा, कित्याक हीच जावन आसा देवाची येवजण म्हजे सोवें. आत्मीक मरणांतलो म्हाका जिवो केला आनी मरणांक जेजू क्रिस्तान म्हाका दिलां साशणीक जिवीत. म्हाका ताणें लांब आवका पासत, बऱ्या फुडारा पासत, उपोट जिविता पासत, गिरेस्तकाये पासत, बरे भलायके पासत माखला. हें सगलें म्हाका देवाच्या उतरा पोरमणें जाता. सर्वेस्परा थंय म्हजो संतोष आसा आनी सगले म्हज्या काळजाचे अंतरेक जेजू क्रिस्त म्हाका फावो करता. हांव दितां आनी म्हाका परत मेळटा. जशें देवाचें उतर म्हणटा ल्युकाच्या 6 30:8 कांयच म्हाका उणें ना, कित्याक म्हाका भरलोल्या मापान मेळोवन दिवंक जेजू क्रिस्त म्हजे पासत दुर्बळ जालो. जेजू क्रिस्त आयलो म्हाका सुबामपणी जिवीत दिवंक आनी नितिवंतपणाच्या देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता थंय जो माखलोलो आनी ताचे माखणे वरवीं हांव म्हज्या जिवितांत एका राजा परी जियेतां. देव आपल्या सेवकांचे सुफळायेंत संतोषभरीत जाता आनी आब्रामाचें बेसांव म्हजेर आसा म्हूण हांव बावार्थान सोत मानतां. म्हूण तें म्हाका रोखडेंच मेळटा. जें हांव मागतां तें म्हाका म्हजो जिवो देव फावो करता. हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सोडयलोलें स्वतंत्र सुटकेचें भुरगें आनी जें कितें हांव म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारतां तेंच म्हज्या जिवितांत घडटा आनी म्हाका म्हजो देव जिवो देव केन्नाच नाकारचो ना.